आता खबरो विस्तारान। सध्या गोंय राज्यात कसलीच विकासाची कामां जायना। चवथ दारार आसा आनी रस्त्यार लायटी ना अशी वायट परिस्थिती आसा म्हण काँग्रेसीन परतून एकदा राज्यपालांची भेट घेवन निवेदन दिलें। यान पयलीं आमी 2 फावटी मेळ्यात म्हण विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकार उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। सविस्तर सांगले चवथ येयल्ली आसा। चवथ आयली फुडें 4-5 दिसांनी चवथ, पूण जे इतली वर्सां चवथीचे पयलीं जे लायटीचे झगमाट जावपा जाय आसले, उजवाड जावूं जाय आशिल्लो तो ह्या वर्साक दिश्टी पडना आमकां। दुसरी डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर अनेक आमकां 2 फायनान्शियल इयर जाली। 17 साकून आयज 2 फायनान्शियल इयरा भितर आमकां प्रॉमिसीस खूब दिवप जालात, पूण प्राक्टिकली हायवेचें जर काम सोडीत, NH-17 जर काम सोडीत जाल्यार बाकीच्या ग्रामीण भागांनी खंयच्याच आमदारांचें काम चालू ना। आमी हे आमच्या महामहिम गव्हर्नरांनी नदरे हाडून दिल्ले आसा की केरला भितर आसा एक मोठे हानी जावन म्हणटा अशें आयज केरला खंय तरी 10-15 वर्सां फाटीं गेली अशें म्हणटात ती नैसर्गिक हानी जावन, पूण गोंयांक तशें नैसर्गिक अशी हानी जाली ना। पूण गोंयांक जेन्ना अशें डेव्हलपमेंट कांय जालें नासले कारणांनी आयज अशी हानी जाल्या गोंय फाटीं वयता। आयज गोंयची तरक्की फुडें जावपा जाय जाल्यार ते खंय तरी फाटीं वचपा लागले आसा। अशें सविस्तर जे ज्वलंत प्रश्न आसात ते आमी सविस्तर तेंचे नदरे हाडून दिल्ले आसा। एक लक्ष घाल म्हणून सांगलां तिणी परत टायम टू टायम आमकां अशें म्हणलां की आपुणूय सगळे आपल्या म्हायती आसा। मनीसपणाच्या नात्याने आमी तांकां सहकार्य केल्लें आसा, हेज्या पयलीं केलें आजून करीत आसा। तेन्ना हे खंय तरी आतां हो डेव्हलपमेंटाक जे खीळ पडल्या, जो बंद जाला, ह्या खंय तरी गती मेळपा जाय। ह्या सविस्तर आमी प्रत्येकानी आज एक्सप्लेन केल्लें आसा। इश्यू एकच आशिल्लो की 2 खेपेक आमी मेळिल्ले, त्या वेळाचेर आमी सांगिल्लें की ज्या पद्दतीन एडमिनिस्ट्रेशन चलता त्या पद्दतीन गोंय राज्याचेर ताजे वेगवेगळे तरेचे दुश्परिणाम जावपाक लागिल्ले आसा। आनी म्हणून आज आमी परत 3रे खेपे तिका मेळपाक गेल्या। तिका सांगलें की अशी परिस्थिती आसा, सद्या 2 जाण मंत्री ना, तांचे पोर्टफोलियोज आसा, तांचे पोर्टफोलियोज कितें चलता ते कोणाक कांय खबर ना। त्या दृश्टींतल्यान आमचें म्हणणें की तिणें इंटरव्हेन करचें। आनी आमचे तांकां अशें दिसता की गोंयचे लोक अशेच सहज आसात, पूण गोंयचे लोक रडटा। आयज सगळे तरी प्रॉब्लेम करून उडयल्या सरकारान आनी आयज कांयच जायना। रस्ते ना सारके, रस्ते सारके जायना। लास्ट 2 वर्सां टेंडरां जायना, जावं उदक ना, सगळे कडेन नळाचें उदक मेळना। म्हणजे अशे तरेन हे सरकाराची 2 वर्सां आतां पळय गेल्या आमची, पूण ह्या 2 वर्सां कांयच जालें ना। म्हाका दिसना की ह्या आतां कितें ह्या 6 दिसांक ते कितें करतली। सो आयज जी गोंयची तब्येत बिगाडल्याक आनी मुख्यमंत्र्याची तब्येत बिगाडल्या, हेका पूर्णपणे जबाबदार हे सगळे BJPचे लिडर्स जे आसात आनी BJPचे जे नॅशनल लिडर्स आसात आनी इन्क्लुडींग गव्हर्नर हे जबाबदार आसात। ती आमी तेजी जाणीव आयज गव्हर्नराक करून दिली। The people of Goa are kept in dark for the last 5 months about the health condition of the Chief Minister. As an opposition party, we have our own constitutional obligation. So it is not only the opposition party, it is a right of each and every citizen of this state to ask about the health condition of the Chief Minister and also his cabinet colleagues.